बार्देस तालुक्याची आणि म्हापशाच्या आयची अपडेट दिता आसतना म्हापसा बस स्टँडाच्या तोंडा मुखार जी ब्रागांजा बिल्डींग आहा ह्या बिल्डिंगेन एक भांगराचे गोल्ड अँड सिल्वर ज्वेलर्स जे दुकान आसा श्री ज्वेलर्स म्हणून हेतून राती चोरांनी चोरी केली. दुकानाच्या फाटल्या वाटेनचे भिंतीक बरो व्हडलो एक होल मारलो फोडून ते आणि ते हॉलांसून ते दुकानान भितर गेले आणि सादारण 4 किलोचे सुमार चांदीच्यो वस्तू चोरांनी फारायल्यो. सादारण 2,80,000 ते 3 लाख रुपया ह्या वस्तूंचे व्हॅल्यू जाता. चोरांनी फारयता आसतना चडशी चांदीच फारायली, भांगार चडशे फारोवपाक ते पावले ना. जेन्ना सकाळी ते दुकान उगडले तेन्ना ही गोष्ट चोरयेची निदर्शनां गेले चोरी जाल्याची. त्या उपरांत म्हापसा पुलिशेक आपयले. म्हापसा पुलिसांनी येवन इन्व्हेस्टिगेशन केलें, कितें तरी धागेदोरे मेळटात काय म्हणून म्हापसा पुलिशेचे प्रयत्न चालू आसात. दुसरे वाटेन CCTV फुटेजूय पळयलो जाल्यार त्या दुकानवाल्यान CCTV आसा तेचे, पूण तेणें राती ते दुकान बंद करतना CCTV बंद केले. ताका लागून पुलिसांकूय मातशें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक मातसो वेळ लागला. आणि बाकी कडेन पुलीस पळयतात की आनीक खंयसून कितें तरी धागेदोरे मेळटात काय पळयता. म्हापसा पुलिसांचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. दुसरे कोविडाचें सिट्युएशन आसा, कर्फ्यू लागलेलो आसा आनी तरी आसतना पर्यटक गोंयान येतात, बिचांचेरूय येतात. बिचांचेर जर पळयलें जाल्यार कमी जास्त प्रमाणांत पर्यटकूय आतां सद्या येतात. पर्यटकांच्यो गाडयो येयल्ल्यो दिसतात, इमेज आसत किंवा के आसत किंवा आनीकूय बी स्टेटींच्यो पर्यटक गाडयांनी येतात. तातून दुसरे बिचार जर पळयले जाल्यार कांय पर्यटक ज्यो कितें रुल्स पाळूंक जाय, SOP ज्यो पाळूंक जाय त्यो पाळयले थोडे दिसनात. कित्याक थोडे मास्क घातलेले दिसनात, सोशल डिस्टन्सींग पाळयलें दिसनात. तशेंच थोडे पर्यटक जे आहा ते सोरो घेवन बिचाचेर बीन वयतात. पुलीस तांकां आडे येतात, फायनूय घालतात. ते हितून कलंगूट पंचायतीनूय पुलिशेक वॉर्निंग म्हणजे तांकां निवेदन दिलें. तांकां सांगलां की जे पर्यटक जे कोण SOP पाळिना न्हेले तांकां तेंचेर कडक नजर दवरा म्हूण सांगलें. ही आसली आयची बार्देस तालुक्यांची अपडेट.